माझे नाव सन्वेश शिरगांवकर आणि हांव शिरगांव रावपी। आमी हो आरकाटो केला पळय ताका म्हटल्यार सहकार्य करपी आमचो म्हणटा तो अक्षय गांवकर। तेणें म्हाका एक दीस कितें म्हटल्यार अरे आमी ते पोरू हाडलेले पळय ते म्हणलो अंदू धाकटे जाता रे म्हणून लागलो, म्हणून नवे करया म्हणून। तेणें आमकां सगळे पयशांची हेल्प केली। तो म्हणून लागलो तुमची एक टीम करा आनी ते एक बऱ्या भशेन करा म्हणून। आनी अंदू ते आमी सगळे बऱ्या भशेन म्हणजे देवळान आसा तशें केल्लेले आसा आनी ते बऱ्या भशेन वयर चडलेले आसा। आनी काय ना इतकेंच सांगूंक सोदता आनी ह्या वर्सा सगळ्या जाणांनीच पाहिजे। 4 जाणांची म्हटल्यार पयले दिसा अशें जालें की आमी आमचे जे कोण आहा पळय करपी आसले पळय म्हणजे नारायण, हितेश, साई म्हणजे ते आमी मेन आहा पळय करपी टीम वर्क केला पळय ते पयले दिसा येयले आमी सगळे। आमी चिंतले फोटो पयलो की कशें आहा सायबिणीचे म्हणजे सारके आहा म्हणजे कशें आहा ते पयले। मागीर आमी तो ड्रॉ केले पयलीं पेपराचेर। मागीर तेज्या प्रमाणे आमी वचोन थर्माकोल हाडले। मागीर थर्माकोलाचेर सारको तो डिजायन केलो। आमी तशें तशें करून पेपरार कट डिजायन कट करून मागीर ते हेजेर थर्माकोलार आमी तो सगळो डिजायन करून सगळो पेंट बीन मारून ते सगळे एका म्हणजे थर्माकोलाच्या बेजार ते सगळे लावन ताका सपोर्ट दिवन बीन ते मागीर उबे केल्लेले आसा। नमस्कार, माझे नाव अक्षय गांवकर। तशेंच हे माझे श्री लयराई मंडळ शिरगांवचे आमी भुरगे सगळे गेली आता 10 वर्सां जाली की आमी हो तुमच्या फाटल्यान दिसता जो आरकाडो आमी रेडी करता। हेज्या मागचो एकूच हेतू आसलो की आमी खूब वर्सां चिंत्ताले की आमी कितें तरी आमच्या जात्रे खातीर करचें म्हणून आमी एक मनान घेतल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी की एक आमी कितें ना कितें तरी एक आरकाडो हो व्हडलो करचो म्हणून आमी हो रेडी केलो आरकाडो। हो करपाक आमकां एक 10-15 दीस तरी आमकां लागता सहजासहजी। म्हणजे तो कितें आहा आमी कोण लेबर यूज करिना, खंयचोच लेबर हाडिना आमी एक कोण मारपाक जावं वेल्डिंग मारपाक कितें करपाक। आमचे हे सगळे भुरगे आहा पळय तेच भुरगे आमी सगळे मेळोन हो आमी करता। तसोच एक आमचो म्हापसा टू बिचोले हायवे आहा थंयसून आमचो शिरगांव रस्तो येवपाक भितर सरला थंयसर सुद्दां एक व्हडलो आमी आरकाडो होच लायता देवीच्या नांवाचो बोर्ड। तो बोर्ड आमचो देवस्थानाचोच बोर्ड तो आमचो लयराई देवस्थान शिरगांव। सो तेजी सुद्दां प्रिंट मारून मागीर तो रेडी करप सगळे आमचे भुरगे गांवचे मेळोन आमी एक जात्रे खातीर हो आमी बोर्ड रेडी करता। आनी आयज सांगचें म्हटल्यार की ह्या वर्सा आमी फाटल्या वर्सा आमी तुमी पळयलेले आनी आयकलेले की खांडेपार शिगमोत्सव समितीन एक देवीची आकृती केल्ली आमची। तेजेर तेंच्यांनी एक आमचे भितुरलो एक कितें म्हणटा ते आनी हें केल्लेलें आमचें प्रभावळ बीन तेंच्यांनी एक दाखयल्ली। सो आमी तो गेल्या वर्सा आमी तेंचे हाडलेले आनी आमकां ते हाडून आमी हेका लायलो। आमकां ते खूब ल्हान दिसले हे फाटल्या वर्सा आमी ते डायरेक्ट तेंचे कडून हाडलेले। सो आमच्या भुरग्यांनी ह्या वर्सा चिंतलें की कितें तरी नेवें करचें ह्या खातीर आमी ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांनी मेहनत घेवन जे आमच्या गांवांत कलाकार आहा तेंच्यांनी पुढाकार घेवन हो आमी ह्या वर्सा दुसरो नेवो आरकाडो सेम तसोच वयर देवीचे प्रभाळ जावं कळस केल्लो आहा पळय हो आमी रेडी केल्लो आहा। तशेंच आमचे हे करपी भुरगे आहा 2-3 जाण तो मेन पुढाकार घेवपी तेंचो तो सनेश हो फुडें ये मातसो तूं मागीर हो हितेश आनी ते 2-3 जाण थोडे आमचे फावो साई आहा। ह्या भुरग्यांनी पुढाकार घेवन अंदू तेंच्यांनी डिजायन बीन सगळो करून आमकां चड दीस मातशे लागले भुरग्यांक पेंटींग करपाक हे करपाक। आनी व्हडा उमेदीन आमी वार्षिक कितें ना कितें नेवें करपाचें आमी चिंतता आनी आमी करता भुरगे मेळोन सगळे। तशेंच आमकां गांवची हेल्प आसता सगळ्यांची, देवस्थान हेल्प करता, वता तो येता वयता तो देवी खातीर सगळेच जाण आमकां हेल्प करता। सो तुमच्या लागीं सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन जात्रेक येवचे तसोच आमचो हो आरकाडो पळोवचो। ह्या वर्सा आमी व्हडले केलाय मोखर हे तुमी सगळ्यांनी पळोवचें। बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव